हाजी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा ह्या दोनूय आमी नवीनच कमिटी अपॉइंट केला. नॉर्थ गोवाचेर आमचो प्रवीण जाटी आसा, जोशुआ डिसूजा आसा आणि ग्लॅन आसा. साऊथ गोवाच्या कमिटीचेर आमचो प्रसाद आसा, कार्लूस आसा आणि सुभाष शिरोडकर आसा. बोथ द कलेक्टर नॉर्थ आणि साऊथ इज द चेअरमॅन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तर लास्ट 4 वर्सांक ताजेर व्हडलोसो फंड्स युटिलायझेशन आनी हें जावंक नाशिल्लें. सो दॅट तो रिव्यू घेतलो. म्हणजे लास्ट आमी पळयत जाल्यार स्पेशली ऑन द वॉटर सप्लायचे ते पयशे स्पेंड केल्ले आनी सम मनी फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन. बट ह्या वर्साचो प्लॅन हांवें अर्जंटली विदीन अ मंथ तयार कर म्हटलां. ऑन अ डिफरंट म्हणजे एग्रीकल्चर आसतलें, इरिगेशन आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, ह्या सगळ्या सॅक्टरा वयलो प्लॅन जो आसा हो विदीन अ 1 मंथ तयार जातलो. आणि वी आर रेडी टू स्पेंड दॅट मनी. म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली आमकां 45 कोटी रुपया नॉर्थाक स्पेंड करपाक मेळटा. 48 कोटी नॉर्थाक आणि 45 कोटी सावथाक. इवन दो इनकम जनरेटींग एक्टिविटीज ह्यो करप पर्टिक्युलर इन मायनींग एरिया हाचो आमी विचार केला. ऑलरेडी वी हॅव फायनलायज. ऑल्सो आमच्या बरोबर मिनरल फाउंडेशन जे खूप वर्सां काम करतले तांकांय आमी ऑन बोर्ड घेतला. ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी मायनींग एरियेन हे पयशे स्पेंड करून वीच वील बी द म्हणजे डेव्हलपमेंटा खातीर जालेच बट वीच वील द इनकम जनरेटींग एक्टिविटी ह्या सगळ्या खातीर आमी दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी हे व्यवस्थित रित्या पयशे स्पेंड करतात.